महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नायार्ताव तुका सोमिया दिन वास्ताव तुका तनिया वाकणताव तुका रस्तारा उल्हासताव कुर्पे सागोरा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा हर्षिताव बापा मोगाळा वंदिताव जेसू दयाळा वर्णिताव आत्म्या बोलवंता गाजयताव महिमा त्रिंदागा वंदिताव बापा मोगाळा वंदिताव जेसू दयाळा वर्णिताव आत्म्या बोलवंता गाजयताव महिमा त्रिंदागा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमन तुका देवा बापा प्रणाम तुका जेसू ख्रिस्ता वंदन तुका पवित्रात्म्या स्तुती तुका त्रिएक देवा नमन तुका देवा बापा प्रणाम तुका जेसू ख्रिस्ता वंदन तुका पवित्रात्म्या स्तुती तुका त्रिएक देवा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा सर्पोद्वेदारा Pergan tuka sumia Jesu, Pergan tuka sumia Jesu, Aradan tuka sumia Jesu, Aradan tuka sumia Jesu, Mahima tuka sumia Jesu, Mahima tuka sumia Jesu, Vandan tuka sumia Jesu, Vandan tuka sumia Jesu, Stuti tuka sumia Jesu, Stuti tuka sumia Jesu, Jiji tuka sumia Jesu, Jiji tuka sumia Jesu. Jesu mukar ह्या घडये तिंब्यांनी आमी आसाव देवाचो पूत ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी ताचे हसरपण आमकां दिवन आसा आमचो मोग करचो आमकां सांबाळून व्हरचो आमची दुखां पुसचो आमकां सांगात दिवचो तसो सोमी ह्या घडये आमचे सांगाता आसा तसो सोमयाक आमी वंदिया ताची स्तुती आमी करया आमची जबाब जावन दी आमी तुजो मोग करताव आमी तुजो मोग करताव जेजू देवाच्या पुता आमी तुजो मोग करताव जेजू
मोरयेच्या पुता आमी तुजो मोग करता जेजू संसाराच्या उजवाडा आमी तुजो मोग करता जेजू पातक्यांच्या इष्टा आमी तुजो मोग करता जेजू पिडेस्तांच्या आदारा आमी तुजो मोग करता जेजू रडतेल्यांच्या बुजवणदारा आमी तुजो मोग करता जेजू कुरड्यांक दिश्ट दिलेल्या आमी तुजो मोग करता जेजू काळोखांत असलेल्याक उजवाड दिलेल्या आमी तुजो मोग करता जेजू निरासलेल्यांक बरवसो दिलेल्या आमी तुजो मोग करता एकसुरपणान सांगात दितेल्या आमी तुजो मोग करता बरें करूंक प्रेरण दितेल्या आमी तुजो मोग करता आमच्या जिविताक उजवाड दितेल्या आमी तुजो मोग करता त्याच समयातय आमची दिश्ट आमी कंसोवया समया तुजो हांव मोग करता तुज्या पांयां तळार रावतलो तुज्या वाटेन हांव चलतलो हे गीत आमी गायत आसतना त्याच समयाक ह्या घडये आमच्या जिविताचे सगळे कलतेपण समर्पण करच्याक मुखार सरया तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू सांगता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदा तुझ्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझ्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता जेजू तुका हांव अर्गां दिता आतां आनी सदा तुझ्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझ्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना पयस समय आमी तुका रदान करता तुजो मोग आमी करता ह्या घडये समया तुज्या संगता रावूंक तुजे संगता थोडो वेळ करसूंक तुजो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक ह्या घडये तुमकां आमकां समेस्तांक तुवें सांगत हाडिल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासता समया तुज्या पांयां तळी आमी रावूंक आशेता तुजो मोग आमी अनुभव करूंक आशेता तुझे सांगतपण आमी आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक आमचे सांगता तूं राव आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमचो इश्ट तुजा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमचो सांगती तुजा आमी कश्टातना पडतना निराशी जाताना समकताना उठताना बसताना आमचो वावर करताना सर्व वेळार आमकां तुजो सांगात दी तुजो मोग आमच्या जिवितांत कर आमच्या सांगता राव म्हूण समया ह्या घडये तुजो आदार आमी आशेता हालेलुया 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 हालेलुया
hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We glorify you, Jesus. We adore you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. कीर्तन 9 थोडे उल्लेख. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दिता. सगळी तुजी विस्मिता हांव वाकणटा. तुजे थंय हांव संतोसता निवल्ला आसता. तुज्या नांवाच्या मानाक भजन गायता. सर्वेस्परा म्हजे दुस्मान फाटी सरून पळापळ घेतना तुजे मुखार ते शेवटतात आनी तांचो नाश जाता. कित्याक नितिवंत मनसुबेदार कसो तूं शिवासनार बसलाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक आमकां कीर्तनगार आपोवणे दिता. ताची स्तुती करूंक आमकां आपोवणे दिता. पवित्र पुस्तक आमकां विशेश करून ताणें केल्लें बरेंपण उगडासा काडूंक सर्वेस्पर कशें एक नितिवंत मनसुबेदार कसो आपल्या शिवासनार बसून आमची राखण करता आनी त्या राखण्याक त्या बरेपणाक सोम्याच्या देवाच्या विश्वासी मोगाक आमी त्या सोम्याची स्तुती करूंक जाय म्हूण कीर्तनगार आमकां आपोवणे दिता. ह्या घडये सोम्या सांगत आमी आसा. ही थोडो वेळ आमी सोम्याक स्तुती करूंक आमी मुखार सरया. एक घडीभर तस सोम्याचे मुखामळ पळोवया. जेजूक आमी पळोवया. आमचे सांगता ह्या उड्या रुपी तो हजार आसा. ताची महिमा वर्ती जावन आसा. तो जावन आसा सर्व जाणार. तो जावन आसा आमकां सर्व रितीचे बरेपणान भरसो आशिर्वादांनी भरसो. ह्या घडये हें स्तुती गीत गावंक आमी मुखार सरता आसतना तसो सोम्याचो आदार आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ह्या घडये आमी मागोन घेवया. सोम्या हें स्तुती गीत आमी गायता आसतना आमकां तुज्या कृपेन बर आमकां तूं हर एकल्यांक तुज्या विशेष सक्तेन बर आशिर्वादांनी बर म्हणून सोम्याचो आदार आमी मागोन घेवया. ಉಭಿರವ್ಯ ಪಾನು ಸೊಂಕು 72 72. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ. ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ. ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ. ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಹೊಣೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿ
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ Alleluia, 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 ಯೇಸು ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ವಂದನೆ glorify you Jesus hallelujah 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 सर्वामी बुष्य हे घडी बरं त्याच समयाचेर आमची दिश्ट आमी कंसोवया जेजू आमचे संगत आसा आनी त्याच समयान केल्लें बरेंपण एक घडी बरं आमी उगडास काडून ताका आमी अर्गां दिवंक मुखार सरया समया मुखार आमी आसां हे घडी बरं आमचे दोळे आमी धांपया आनी ह्या घडये जेजून आमकां केल्ल्या सर्व बरेपणांचो आशिर्वादांचो हे घडी बरं आमी उगडास काडया आमच्या जिवितान समयान दाखयलेलो तो विश्वासी मोग हे घडी बरं आमी उगडास काडया बरें जिवीत आमकां ताणें दिलां ह्या संवसारांत आमचें म्हणलें कुटाम आमकां ताणें दिलां बरें इश्ट मंत्र आमकां दिल्यात आमची मोग करची मनशां ताणें आमकां दिल्यात इश्ट मंत्र सेसामार वाडो फिरगज हें सगळें समयान आमकां दिल्लें वर्तें खाणीक आमकां समयान न्हय केवल मनीस रसला बगार विविध सकत आमच्या कुडींत ताणें दिल्या आमकां चिंतूंक मोत ताणें दिल्या पळोवंक दोळे दिल्यात उलोवंक जीब दिल्या तोंड दिलां आयकूंक कान दिल्यात वावर करूंक हात आनी पाय दिल्यात आमच्या कुडींत ताणें सकत दिल्या हें सगळें समयान आमकां दाखयलेलो विश्वासी मोग उगडापें करता आमकां ताणें विविध आशिर्वादांनी भरल्यांत बरें काम आमकां ताणें दिलां आमकां जंय खंय आमी वेतांव ताणें आमकां सांबाळून व्हेलां आमी पिडेन पडटना आमकां ताणें गूण केलां आमची पिडा सोंसून व्हरूंक आमकां आंतरीक सकत आमकां ताणें दिलेली आसा समय आमी तुका अर्गां दिता कित्याक जायत्या विशेष संगतींनी तुवें आमकां हर एकल्याक बरलेलें आसाय ही सबीत प्रकृती आमची दायज कर तुवें दिल्याय नितळ वारें तूं आमकां दिताय पियोवचें उदक तूं आमकां वेळाक दिताय मोगळा जेजू आमी तुका अर्गां दिता कित्याक
आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पैण करतना तुवें आमकां सांबाळलें वेलाय. आमी चलतना दांटोन पडटना आमकां तुवें उखल धरलाय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत निरासपणांत आमी जियेतना सलवणी म्हाका येता म्हणटा आसतना आनी म्हाका जिवितांत कितेंच ना कोणूच ना म्हणली चिंतना म्हज्या मतींत येता आसतना हांव तुमचे सांगात आसतलो म्हणली बसवणी तुवें आमकां दिवन नवो बरवस आमच्या जिवितांत तुवें दिलाय. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत नाना रितीची आजापां तुवें केल्याय. आमी मागले मागणी तुवें आयकलाय. वेळा काळा सरी जावन आमकां कितें गरज आसा आमच्या मागण्याचो फळ म्हणलें बरी आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. विशेश करून आमच्या कुटुंबा जिवितांत तुवें आमकां सांगात दिलाय. आमच्या भुरग्यां बळातें तूं विश्वासी जालाय. आमच्या भुरग्यां बळातें तूं उदार जालाय. आमकां आर्थीक रितीच्या बंदड्यांतलें तुवें सुटयलाय. विविध आशिर्वाद सुमया तुवें आमकां दिलेले आसा. ह्या घडये सुमया तुजे मुखार आमी आसा. ह्या घडये तुका आमी पळयोन आसा. तुजे ते आमी दीस लावन आसा. आनी ह्या घडी आमच्या काळजांत सुमया आमची दिनवासनेची बोगणां आमी तुजे मुखार उसारता. थँक यू जिजस. थँक यू जिजस फॉर एवरीथींग. तुका आमी अर्गां दिता सुमया कित्याक हें सगळें तुवें आमकां दिल्लें जावन आसा. तुजो विश्वासी मोग आमच्या जिवितांत उक्त्यान तुवें दाखयलेलो आसा. हें अर्गां गीत आमी गायता आसतना सुमया परत त्याच दिनवाशी काळजाचे आमी जाता आनी तुका आमच्या देवाक आमच्या जेजूक आमी तुका अर्गां दिवंक मुखार सरता. Pan 54. सोमिया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी येता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदांच सोमना वाडटा. तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी येता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदांच सोमना वाडटा. सूर्यो सुंतारा उजवाड पावता. अंधळ तुजे महिमेंती भरता. सूर्यो सुंतारा उजवाड पावता. तुझे महिमेंती भरता. प्रसार तू प्रस्ताव तुझे नाव पविसाव गावन गाव. तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी येता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदांच सोमना वाडटा. नावडता तुका फुलां पोळां. वाकणटा तुका मनशा बाळां. नावडता तुका फुलां पोळां. वाकणटा तुका मनशा बाळां. रस्तार तूं रस्ता तुझे नाव पविसाव गावन गाव. तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी येता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदांच सोमना वाडटा. अर्गां तुका कुरपे सागोरा. प्रणाम तुका ये जीवदातारा. अर्गां तुका कुरपे सागोरा. प्रणाम तुका ये जीवदातारा. प्रसार तो रस्ता तुझे
नांव बोधी जावं गांवांगा तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी हाडटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नांव हाडटा तुका सदां सरसून नांव हाडटा तुका सदां सरसून नांव हाडटा. समयाचेर आमची दिश्ट आमी दवरया. ಇಸಾಯ ಪ್ರವದಿಸೋ ಗ್ರಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ 58 7-9. जेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवाची बसवणी इसाया प्रवादाच्या पुस्तका मरिफात देव आमकां दिता. तुमी उलो मारतल्यात आनी हांव म्हणटलो हांव हांगा आसा. पवित्र पुस्तकांत आमकां कितलेगी हजार देवाच्यो बसवण्यो जेजूच्यो बसवण्यो आमकां मेळटात. ह्या घडये तेच जेजूच्या देवाच्या बसवण्याचेर आमचो विश्वास आमी दवरया आनी आमी जेजू लागीं मागया जेजू आमचे संगता राव जेजू आमचे संगता राव आमच्या कष्टांनी उलो मारतना जेजू आमचे संगता राव आमच्या दुखांत तुका उलो मारतना सोम्या आमचे संगता राव बेजाराई आमच्या जिवितांत रेबोड घालतना सोम्या आमचे संगता राव आमच्या जिवितांत निरासपण येताना सोम्या आमचे संगता राव विविध सलवणेमध्ये आम्ही पडताना जेजू आमचे संगता राव आमचे जीवित कष्टांचे जाताना जेजू आमचे संगता राव आमच्या कुटुंबांनी समस्या येताना जेजू आमचे संगता राव आमच्या भुरगीं बाळां वाट सुकताना जेजू आमचे संगता राव कोट्या संगती वयर म्हजी दिश्ट वेताना जेजू आमचे संगता राव नाना रितीच्या व्यासनाक हांव बली जाताना जेजू आमचे संगता राव नाना रितीच्या संकश्टांत म्हजें जिवीत अडसताना जेजू आमचे संगता राव पिडे शिडेनी हांव वळवळताना जेजू आमचे संगता हांवें राव मागले उपकार मेळना जाताना जेजू आमचे संगता म्हजो राव बावार्थ दंडळताना जेजू आमचे संगता राव पळय सम्या आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत नाना रितीचे निरासपण नाना रितीचे सलवणी आमच्या जिवितांत आसा. पण ह्या घडये तुवें सांगलेली ती 3 सुत्रां तीच बसवणी परत आमच्या काळजांत आमी सांगूंक आशेता. तुमी म्हाका आपयतल्यात आनी हांव म्हणटलो हांव हांगा आसा. तूं आमचे सांगात आसचो देव. तूं आमकां सांगात दिवचो देव. तूं आमचो मोग करचो देव. आमची दुकां पुसचो देव. सोम्या तुजेर म्हजो विश्वास हांवें दवरूंक तुजेर म्हजी पातयणी हांवें दवरूंक तुजेर आमची दिश्ट आमी कसूंक ह्या घडये तुज्या सक्तेन तुज्या आत्म्यान आमकां बरमन आमी ह्या घडये मागता. Muso aso tu muso rakonda tu muso mogali tu muso te सगळ्या काळजांता सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजे रूपोळेव सोदता सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा तूं म्हजो सोडवोंडा शिकोंडा तूं
सोशिकोंडा तू मुझी घटाय तो मोची घटाय तू मोजवे सगळ्या काळजांना तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे पोळ्या सोदता सगळ्या सत्तेक तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा सर्व आमी ती बिगलया ह्या घडये देवाचें उतर नियाळ करूंक आमी आमकां आयती करया क्रिस्ती जिविताचो शेवट कितें वॉट इज माय डेस्टिनेशन आनी हो शेवट आपणाय जय तर हांवें कितें करूंक जाय आयच्या दिसा देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना ह्या विशयाचेर आमकां नियाळ करूंक आपण लाभता हे घडी बरं आमचे दोळे आमी तांपया आनी ह्या घडये पवित्रत्म्याक आमचे मदें आमी येवकार करया तो जाणवाय दातार बुद्धीनार ह्या घडये आमचे सांगात येवं दी ताच्या सक्त्यान आमकां बरोवन दी देवाचें उतरां मरिफात प्रेरण आमी जोडूंक आमच्या जिविताचो शेवट कितें म्हणल्यार आमी जाणा जावंक आनी हो शेवट आपणाय जय तर आमी कितें करूंक जाय स्पश्ट चित्रण आमच्या मतीं घालच्याक पवित्रत्मो आमकां ह्या घडये ताच्या सक्तेन बरोवन दी म्हणून आमी मागून घेवया दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीस देवून ये दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीस देवून ये दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरूंक ये दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरूंक ये दैविक सत्तेच्या आत्म्या सत्तेन भरूंक ये दैविक सत्तेच्या आत्म्या सत्तेन भरूंक ये दैविक उसवाड आत्म्या उसवाडान भरूंक ये दैविक उसवाड आत्म्या उसवाडान भरूंक ये दैविक सोबताच्या आत्म्या जाणवायेन भरूंक ये दैविक सोबताच्या आत्म्या जाणवायेन भरूंक ये जीवित दिवच्या आत्म्या जीवित भरूंक ये जीवित दिवच्या आत्म्या जीवित भरूंक ये सतानिधीच्या आत्म्या सत शिकोवंक बेगीस ये सतानिधीच्या आत्म्या सत शिकोवंक बेगीस ये एगिये लागिये कृपेन भरूंक ये बेगिये लागिये कृपेन भरूंक ये बेगिये लागिये कृपेन भरूंक ये बेगिये लागिये कृपेन भरूंक ये सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता दुसरो अध्याय 41ನೇ ವಾಕ್ಯತಾವನು 50ನೇ ವಾಕ್ಯಮ ಸರ वर्षानुवर्ष जेजूची माय बाप पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वेताली जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्षांच्या बरेंस ती परबेक गेली परबेचे दीस काबार जावन ती फाटीं परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत सरवलो
हे ताची माय बाप नेणास जाली. तो पैणाऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एका दिसाची वाट चलोवन ती फाटीं आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्यां आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटीं गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो आनी ताचीं सवालां जापी आयकल्ले समेस्ताच्या जाणटेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आशिल्लें हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी नेणा आशिल्ल्यात. ताणें उलयल्ल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्यानो जायते पोटी हे वासाप आमी वाचला. जिविताचो शेवट साबार पोटी आमी नेणा जाल्यां आमच्या भुरग्यांक खंयसर शेवटाक पावयचें म्हणून आमी नेणा जाल्यां. आनी अशेंच जें कितें हांगासर घडीत घडलें तशेंच आख्या संवसारांत आजुनी येंच घडोवन आसा. जेजूक ताच्या जिवितांत ताजो शेवट खंयसर म्हूण तो जाणा आसलो, पूण मोरी जावं झुजे जावं जेजूचो शेवट खंयचो म्हूण ते नेणा आसली. त्या देखून ताच्या जिवितांत ती खंती दुकान भरली. जेजूक सगळ्यांनी सोदूंक लागली, पूण जेजू एक सवाल विचारता, कशें तुमी म्हाका सोदतल्यात? हांवें बापाच्या घरा आसचें म्हणून तुमी नेणा आशिल्ल्यात की? जेजूक ताचो शेवट आपूण एक शिकोणदार जावं कसा आपणें ह्याच वाटेन शिकोवन दिवन लोकांक देवा थंय व्हरूंक आसा म्हणलें तो जाणा आसलो. पूण ह्या भाग्यवंत मोरयेक जावं दी, भाग्यवंत झुजेक जावं दी, ही वाट हाचें शेवट नेणा जाल्ली. आमकां भोगता मोगाचें न्हू, मुस्तपुटी आमच्या भुरग्यांक आमी एका वाटेक लोटून व्हरूंक पुरो. आनी आमच्या भुरग्यांक अशंत शिकरे वता, अशंत इस्कलाक वच रे, येत्त इस्कला वचून ಎಂತ कोर्स काणगे रे म्हणून हांवान तूं साहित्यपटी सांगून वचोंक पुरो मोगाचें न्हू. ह्या आमच्या जिवितांत आमकां कोणेंगे सांगलें जायसै, अशें करिसै तशें करिसै म्हूण आमकांय सांगून आमी एका आमच्या जिवीत मुखार वेतां जावंक पुरो. शेवट जावन आसा देवान आमच्या जिविताचो उद्देश कितें म्हणलें तें दवरून त्या उद्देशा प्रमाणे जियोवचें जावन आसा हर एका मनशाचो शेवट. पूण आज आमी कॉपी पेस्ट करनासा. हर एकलें खंय एक सक्सेसफूल जालें तेंच मेटा आमी काडूंक पळयता. जें कितें अब्राहम जालो तें एलिया न्ही, जें कितें एलिया जालें, एलिया प्रवादी भळादीक जावन आसलो तें रूथ न्ही, तें कितें रूथ जावन आसली त्या प्रमाणे तो साल्मोव न्ही, ह्या साल्मोव प्रमाणे न्ही तो पेद्रू, ह्या पेद्रू प्रमाणे न्ही तो अनेक्सीस थंयसर पावलो. मोगाचें न्हू, हर एकल्याकी एक एक शेवट आसा जिवितांत. आनी त्या देखून तांच्या शेवटा प्रमाणे गेल्ल्या वेळार मात्र ते यशस्वी जिवनांत जाले आनी देवाक साक्ष दिवंक जालें आनी आपल्या जिवितांत
आमचो ताजो जिविताचो उद्देश पूर्ण करूंक लागले. जर तर दावीद आपुणूय अब्रामा बरी जायचे म्हणून जाल्लो जाल्यार खंय सर्गी वचून पावतो मोगाचे न्हू. कित्याक ताजे पयलें अब्राम आसलो या ताजे पयलें मोइजे आसलो. हांवें मोइजे पर्यंत जाय मोइजे व्हडलो यशस्वी जाल्लो त्या देखून हांव मोइजे पर्यंत जाता म्हणल्यार त्या प्रमाणे जातें ना मोगाचे न्हू. आज आमकांच आमी विचारूंक जाय म्हज्या जिविताचो शेवट कितें. म्हज्या भुरग्यांच्या जिविताचो शेवट कितें. म्हज्या भाव भयणींचो जिविताचो शेवट कितें. आनी हो शेवट हांवें आनी तुवें जाणा जावंक जाय. जर तर आमी तो शेवट जाणा जायना कशें झुजे आनी मोरी खंतीन दुकान बुडलीं तशेंच आमचे आवय बापाय तशेंच आमचीं भुरगीं तशेंच आमचे लागशिल्लीं आमचे विशयंत खंती दुकानां तीं पडटलीं. या आमचें कितें शेवट आसा तें आमच्या भुरग्यांक आमच्या आवय बापायक आमकां कळीत जायना. तर आमी आमच्या भुरग्यान ताच्या शेवटाक वचून वता आसतना आमी खंयची दुकानां खंगाल जावन आव्हांतूं सोदतले. हांव त्या देखून एक मोठो नियाळ आयच्या दिसा आमी करनासा. आमच्या जिविताचो शेवट खंयचो आनी तो शेवटाक फावो आसत तर खंयची मेटांनी हांवें तुवें वचूंक जाय. जावं पुरो एकलो व्यक्ती आपणे एक राजकीय व्यक्ती जावन या देशाचो मंत्री जावन या अनेक देशांत मंत्री जावन ह्या संवसारांत तो देवाक साक्ष दिता आनी महिमा दिता. आनी एक व्यक्ती जावं पुरो तो एक दाक्तेर जावन तो आपली सेवा दिता देवाची महिमा प्रगट करता आनी देवान ताका दिल्ले मिसांव तो सोलोवन व्हरता. आनी एकलो जावंक पुरो एक कृशीक जावंक पुरो एक धर्म भयण जावंक पुरो एकलो धर्म भाव या एकलो जें कितें शुभ वार्ता प्रगट करना. पूण खंयसरगी आमी आमचें कितें आमी धरलां आमचें मिसांव तें मिसांव सारकेंगी आनी त्या सारकें जातरी त्या सारक्या शेवटाक हांव तूं पावोन सांग म्हणलें. आनी एक सवाल आज आमकां दुसूंक जाय आनी ते दळा मात्र आमी मुखल्या देवाचो उद्देश देवान आमच्या जिवितांत कितें उद्देश जाहीर जावंक जाला त्या विशयंत हांव तूं देवाक खुशी करूंक पावतलें. हांव देवाक महिमा दिवंक पावतलें. हांव पयल्यान पयलें हांवें तुवें सोदून काडूंक जाय म्हज्या जिविताचो शेवट खंयचो. आनी हें सोदून काडीचें तर जावंक पुरो वांजेल वचता आसतना देवाच्या उतार वचता आसतना आमकां थंय कळटा म्हज्या जिविताक असलो शेवट जाय. असल्या वाटेन हांवें वचोंक जाय. जावंक पुरो आमच्या देवान आमकां हर एकल्यांक टॅलंट्स दिल्यांत ह्या सामर्थी वा तालेंतां दिल्यांत. तीं तालेंतां आमचे भितर आसलीं आमकां एका कुशीन उरोवन आसात आनी आमचो जिविताचो शेवट दाखोवनूक ती कृपा आमकां मेळटा मोगाच्या न्हू. जावंक पुरो आमच्या जिवितांत इगर्ज मतेंत ह्या पवित्र सभेंत आमी दिवच्या विविध सेवेद्वारी ती सेवा करता आसतना आमचे भितर आसचे तो जिविताचो शेवट खंयसर म्हूण आमी जाणा जाता. हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 10वें अध्याय 7वें वाक्य सांग पावलो अशें बरयता. थंयसर तें वाक्य अशें वाचता. तवळ हांवें म्हळें पळय हांव आयलां पवित्र ग्रंथाच्या कोवळ्यार म्हजे विशयेन बरोवन आशिल्ल्या बरी देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पवित्र ग्रंथांत म्हजे विशयेंत बरोवन आशिल्ल्या प्रमाणे देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. ओ पवित्र पुस्तक वाचता आसतना मोगाच्या न्हू आमच्या भुरग्यांक जावंक पुरो आमकां जावंक पुरो आमकां भोगूंक पुरो म्हज्या जिविताचो उद्देश हो. आनी तो उद्देश ह्या शेवट हांव तूं जाणा जाल्यार मात्र आमी मुखार वचोंक साध्या. उडास दवरा आमकां म्हणण्याच्या पुस्तकांत 25वें अध्याय 2रें वाक्य अशें म्हणटा विशय गुप्त दवरच्यो देवाची महिमा ताचो ठाव घेवचो रायाची महिमा.
म्हळ्यार कितें साबार संगती गुप्त असतात, पूण राय कितें करता म्हळ्यार ती सोदनां करन ते अशंत म्हणून तो सोदून काडटा. साबार संगत्यो मुजे विशयेंत तुजे विशयेंत गुप्त जावन आसूंक पुरो, पूण हांवें आनी तुवें सोदून काडूंक जाय जें कितें म्हज्या जिवितांत जगतो, जें कितें म्हज्या जिविताचो शेवट म्हणलें हांवें तुवें सोदूंक जाय. म्हाका अशंत जाय जे भुरग्यांक आमी वत्तड करना, ना तुवें 100% मार्क्स काडचे, 98 काडचे, मारन बडोवन ताका करना जालें, ताका बरें मार्क्स काडना, ताका खंयचे की दुसऱ्या ताका टॅलंट आसल्यार आमी ताका इंजिनियर केलो गी, डॉक्टर केलो गी, ताजें डिविएशन हांव तूं करना मोगाचें न्हू. खंयसर गी हांवें तुवें चिंती जाय त्या भुरग्याचो शेवट कितें म्हणलें. मुस्तवटी आमकां आसचें टॅलंटां आमकां सांगून दितात. जावंक पुरो एकल्याक म्युजीक करचें, बरें सिंग करचें, बरें एकल्याक आसूंक पुरो. त्या मुखांतर तो बरो गावपी जाता, देवाची किर्तनां तो देवाचें संगीत बऱ्या तरान गावन जायतितल्या लोकांक देवाची वळख करून दिता आनी देवाची महिमा प्रगट करता. आनी एकल्याक बरें उलोवचें तेणें आसूंक पुरो, त्या बऱ्या रितीर उलोवन कन्विन्सिंग रितीर उलोवचें ताका देणें, आनी त्या देखून देवाचें उतार एका अर्थभरीत रितीर तें सांगून तांकां कन्विन्स करन देवाची महिमा दिता जावंक पुरो. एकल्याक वसंत्रां खेळचें देणें आसूंक पुरो, आनी तो वसंत्रां खेळून तो वसंत्रां द्वारी तो बऱ्या तरान तें गावन ह्या ताचें वसंत्रां खेळन देवाक त्या म्युजिका मुखांतर एक्सपर्ट जावन तो महिमा दिता जावंक पुरो. त्या दाविदाक ताका खाब्यांत तातूं तो भारी एक निपूण जावन आसलो. ताका खाब्यांत आसली विद्या जावंक पुरो त्या दाळा त्या मनजातींक राण मनजातींक दवणावंक ताका खाब्याची विद्या ताका मेळ्ळी जावंक पुरो. पूण त्या खेदाळा त्या खाब्याची त्या विद्येंत तो मुखार सरन वता आनी यशस्वी जाता. त्याच खाब्यांत तो गोलियात म्हणल्या बळिश्ठ एका दुश्ट मनशाक मारूंक शकता आनी देवाची महिमा तो प्रगट करता. जिवितांत एक घडी बरो हांवें तुवें पळयलें जाल्यार आमच्या जिवितांत मस्त तराची देणी आशिल्ली मोगाच्यान. आमी मस्त जाणां एका प्रायेक चडून येवन पावली. हांव आमची देणी पूर्ण गेल्यां जावंक पुरो, सगळीं निश्क्रीय जाल्यां जावंक पुरो, पूण आमी भावार्थ दंडळचो नाका. मेल्ल्या लाजाराक जर तर जेजून उठयलें जाल्यार ह्या सगळे हांवें तुवें मागता आसतना आमची मरोवन गेल्लीं तीं टॅलंटां, आमची मरोवन गेल्लीं भावुल्लीं चिरडल्लीं तींच टॅलंटां देवान दिल्लीं परत जिवन जावंक साध्य आसात. खंयसर गी हांवें तुवें आमची टॅलंटां खंयचीं आसात आमी पळोवंक जाय मोगेच्या न्हू. आनी ती टॅलंटां उर्जीत करन तातूंत श्रेश्ठताय जोडूंक देवान म्हाका दिल्लें टॅलंट, देवान म्हाका दिल्ली एक विद्या जावंक पुरो, एक बऱ्या तरान रांदचें जावंक पुरो, एक बऱ्या तरान कृशी करचें जावंक पुरो, खंयचेंय तें जावं दी मोगाचें न्हू. व्यापार करचें जावं दी, या एक राजकीय एक ऑर्गनायज करचें फंक्शन जावं दी, एक राजकीय मुखेली जावंक पुरो, खंयचे रितीन हांव तूं नेणाव आमचें टॅलंट आज देवा लागीं आमी मागोवंक जाय. सर्वेस्परा आमचीं टॅलंटां तूं उर्जीत कर. सर्वेस्परा म्हजो शेवट कितें म्हाका तूं सांगचो मिया, म्हज्या जिविताचो उद्देश कितें तूं सांगचो मिया. हांव एक धर्मबीण जावंक पुरो, धर्मभाव जावंक पुरो, हांव एक वकील जावंक पुरो, हांव एक दाक्तेर जावंक पुरो, हांव एक इंजिनियर जावंक पुरो, हांव एक व्यापारिस्त जावंक पुरो, हांव एक खंयच्याय वर्गांत हांवान तूं आसूंक पुरो मोगाचें न्हू. आज आमी विचारूंक जाय सर्वेस्परा जें कितें म्हजें जिवीत शेवट तुवें दवरलो वचूंक सोमिया आनी ह्या शेवटाच्या मेटान हांव मुखार सरोंक सोमिया. तुजी सकत म्हाका दी आनी हें शेवट वयतर म्हाका येस हातूंत शेतांत मुखार वचोंक आनी तुजी महिमा प्रगट करूंक म्हाका तूं कृपा दी म्हणून हांवें तुवें मागोवंक जाय. जावंक पुरो पवित्र सभेंत आमी विविध सेवा दिता,
विविध रितीची सेवा दिता त्या सेवेद्वारे म्हाका आनी तुका आमची थाल येता आमचे तें कितें भितर आसा तें भायर येता जावंक पुरो एकल्याक एक बरें एक लोकांक हाडचें आसलें टॅलंट आसा ऑर्गनायझींग टॅलंट आसा इज ए व्हेरी गुड ऑर्गनायझर सबार ताच्यो रितीर जावंक पुरो सबार एक राजकीय संघटना जावंक पुरो सबार ताचे संघ संस्था जावंक पुरो सबार ताचें सोशल मुवमेंट जावंक पुरो त्या व्यक्ती करूंक साध्या आनी सामाजीक मुवमेंटा मुखांतर तो एक बळादीक व्यक्ती जावन सर्वेस्पराक साक्ष जावन जिवंक ताणें साध्य आसा आमचे ल्हानशें न्ही तुमी चिंतूंक पुरो काले ऑर्गनायज करचे हांवें 4 जाणां कडचें काले ओडलें न्ही काले ओडलें तातूंत म्हणून न्ही ती एक देवान दिल्लें म्हाका आनी तुका दिल्लें जिविताचो शेवट जर आज ह्या घडये हांव तूं चिंत आसतना जेजू कशें ताजो शेवट जाणा आसून 12 वर्सांचो भुरगो जावन आसतनांत ताणें त्या शास्त्री फरिजेवा लागीं वांजेला विशीं तर्क केलें कित्याक तो जाणा आसलो मुखार हांवें खंय वचोंक जाय कितें करूंक जाय देखून आतां तो रेडी जावन आयलो पेद्रून ताका बेश्टायलें सोमिया तुका अशें जावचें नाका मरणाची शिक्षा येवचें नाका पूण सोमी त्या पेद्रूक बेश्टायता आनी म्हणटा सल हांगासरलो म्हजो सैताना देवाचें योजन कितें म्हूण तो निर्णय आज आमकां सांगूंक साध्य गे मोगाचें न्हू देवाचें योजन हें ह्या योजना काल हांव मुखार वचून आसा म्हूण आमकां सांगूंक साध्य आसा गे म्हणलें सवाल आज आमकां आमी विचारूंक जाय जर तर एक शेवट आमकां मेळ्ळो तर हांव हातूंत जाणा जालें जाल्यार ते शेवट कशें मुखार पावोवचें म्हणलें दुसरें सवाल म्हजें तें आनी तुजें तें उपजाता आनी हाका गरज आसा ते थोडी मेळटा मोगाचें न्हू पयल्यान पयलें आमी एक दृढ निर्धार घेवचो मुस्तूक गरज आसा शेवटाक पावोवंक सुलाभ न्ही खंयच्याय व्यक्तीक खंयच्याय संगतींत ताका एक देवान एक निर्मिलांतर ताजें भविश्य ह्या रितीर वसाचें म्हूण निर्मिलांतर मुस्तूक कश्ट आसात दाविदाक थंयसर एनॉयंट केल्लें तरी ताका राय जावन एनॉयंट केलें जाल्यार त्या दाविदाक मुस्तूसन सलवणी कश्ट दग्ध ताका जाय तितले आयले आनी ताजे उपरांत मात्र तो राय जावंक पावलो सुरवेर कश्ट दग्ध येता आसतना हांवें तुवें भियेलें जाल्यार आमकां सलवता जावंक पुरो एकल्याक सांगलां तुवें एक रियल एस्टेटांत मुस्तू मुखार येताय म्हूण सांगलां जावंक पुरो पूण पयलें रियल एस्टेट बिजनेस केल्लेंत ताजें फ्लॉप जालें मुस्तू लाख लॉस जालो ह्या फस्ट केल्लेंत कालिंगी तांतू चड उणें आसलें आनी पूण देवा कडेन तो येता आनी सांगता सर्वेस्परा तुवें म्हाका सांगलें न्ही गे हांव एक व्हडलो रियल एस्टेट बिजनेसमॅन जाता आनी ही म्हज्या जिविताचो शेवट वो म्हणून पूण सर्वेस्पर इतलेंच म्हणटा म्हज्या पुता तुका हांवें दिल्लें तें कितें शेवट आसा त्या शेवटांतल्यान वचो पयलें तुका कोणीय एक्सेप्ट करना ह्या संवसारांत उडास दवरा तुमकां कोणीय तरी खंयच्याय तुमी शेवटाक तुमी प्रारंभ करा तुमकां कोणीय तुमचे सांगात आसनात यशस्वी जाल्या उपरांत मात्र लोक तुमच्या सांगात आसा त्या देखून सुरवेक त्या हर एका मनशाक इन्सल्ट पळोवंक मेळटा तांकां तांचे सांगात कोणी रावचे कोणी नात पूण हांवें तुवें कोणीय जाल्यार आमच्या शेवटाक वता आसतना कांगाल जायनासतना दृढ निर्धार घे जाय सांव पावलो फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 3 अध्याय 13वें आनी 14वें वाक्य अशें म्हणटा भावा भयणीनो म्हजें धांव हांव येदोळसो संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना पूण इतलें मात्र हांव सांगता फाटलें आसा तें विसारता फुडें आसा तें दवरूंक हांव वद्दाडटां हांव परतां रिपीट करतां फाटलें आसा तें विसारता कितें पुरा तुज्या जिवितांत फेलियर्स जाला फडलाय रडलाय सगळें सोड मोगाचें न्हू आनी म्हणटा हांव मुखार फुडें आसा तें दवरूंक हांव वद्दाडटां शेवटी मेळोवंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट कसो न्हू पूण जेजू क्रिस्त तें उसलें आपोवणें मेळ्ळ्याक तयार आसलें इनाम जोडय जाय म्हणून हांव साधन करतां इनाम खंयचें गी आमच्या जिवितांत शेवटाक पावल्यार आमकां तें आसा त्या देखून त्या शेवटाक भशेन हांव हातूंत जावंक जाय मोगाचें न्हू कीर्तन 23 वाक्य बऱ्या अर्थभरीत रितीर थंयसर कीर्तनकार म्हणटा खालक्या फालक्यान हांव सालान तरी कसलेंच वायटाक हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो धांडो आनी तुजें भेत म्हाका देर दितात शेवटाक तुमी वेता आसतना त्या कुशीन शेवटा कुशीन वेता आसतना साबार पोवटी
काळ ओकांत हांवें तुवें सोलोवंक आसूंक पुरो. अब्रामाक ताका शेवट आशिल्लो आनी त्या शेवटाक कुशीं वता आसतना मस्तू कडेन ताणें इजिप्ताक येता आसतना ताजे 1 रुपया नातुरलो. आखरे ताज्या बायलेक ताणें भयण म्हूण भियान सांगाचें पडलें. तशें एक ताजी संदिग्ध परिस्थिती सांगता. देवाना पयलें तरी देवान ताका शेवट एक कडेन दिल्लें जाल्यार संदिग्ध परिस्थितीन तो पडलो आनी आपल्या बायलेकच भयण जाल्यार तें व्हरून दी म्हूण ताणें सांगचें येतलें. थंय एका परिस्थितीर पडलो. काळोख जावंक पुरो कोणाय व्यक्तीक तांच्या बेसांत तांच्या शेतांत तांणी प्रारंभ करता आसतना मुखल्या दिसांनी जावंक पुरो मस्तू मुखार येयलें जावंक पुरो पूण आमकां फेलियर्स आमकां कालें अवमान निंदा ती पुरा सामान्य. पूण उडास दवरूंक जाय जें कितें आमच्या जिवितांत आमकां जातात तें पुरा दृढ मनान दृढ भरवसान हांवें तुवें मुखार वचूंक जाय. उडास दवरूंक जाय. एक बगेल दंपलें जाल्यार 4 बगलां उक्तें जातात म्हणलें उडास हांवें तुवें दवरूंक जाय. त्या दळा मात्र हांवान तूं धैर्यान आमी मुखार वचूंक शकता. फेलियर ऑफ ए पर्सन इज डिफरंट फ्रॉम ए फेलियर ऑफ एन इवेंट. एक घडीतांत एकलो मनीस सोलवंक पुरो फेलियर जावंक पुरो पूण मनीसच तो फेलियर न्ही. मनीस फेलियर न्ही. आमी मुस्तुमुटी फेलियर ऑफ पर्सन एंड फेलियर ऑफ इवेंट आमी कन्फ्युजन करता. फेलियर ऑफ इवेंट जाल्ल्या कोडले एक घडीत सलवणी जाल्ल्या कोडले मनशाकच आमी फेलियर म्हणटा. तें खंडीत सूख. परच्या इलेक्शनार पळया पोर इलेक्शनाचे रिजल्ट आयले. आदल्या इलेक्शनान सलवल्ले एफटीच्या इलेक्शनान थंपिंग मेजॉरिटीर विन्न जाले. खंयसर की सभार कडेन तशेंच जालें. सलवल्ले व्यक्ती आज व्हडले बिझनेसमॅन जावन उंचल्या पावंडार ते पावल्यात. फेलियर ऑफ इवेंट घडीत आनी फेलियर ऑफ पर्सन हे दोनायकी तुमी टॅली करनाका. त्या देखून खंयसर की तुमच्या जिवितांत खंयसर की थोड्या घडीतांनी तुमी सलवल्यात तर बेजार करनाकात खंत करनाकात. थंयसर तावन शेवट तावन भायर येनाकात. नेक्स्ट आमी उडास दवरूंक जाय. जाणवाय आमकां जाय. एक सांगलें दृढ मोन आमकां जाय. दुसरें आमकां जाणवाय जाय. मुस्तमुटी आमकां शेवट खंय म्हूण गुत्त आसा. आमकां दृढ मोन आसा पूण जाणवाय ना. कित्याक म्हळ्यार आमी मुस्तमुटी आमी सुकोवन पडटा. आमकां आळसाय जावंक पुरो आमकां दुसऱ्या संगतींत आमकां एट्रॅक्शन जावन आमकां जाणवाय वाडयना. उपदेश पुस्तकांत 10 अध्याय 15 वाक्य म्हणटा मूर्खाचो वावर ताका थकयता. शहराक वयची वाट लेगून ताका मेळना. शहराक हेची वाट केदाळे रुंद आसता. कित्याक म्हळ्यार तें शहर ताका जाय तितल्यो वाटो आसतात आनी बरी रुंदायची वाट आसता. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा मूर्खाक ती मेळना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार शेवटाक वयची वाट तुका मेळना. कित्याक म्हळ्यार तुका जाणवायना. खंयचो एक व्यक्ती खंयच्या एका वृत्तेंत आसूं दे खंयच्या एका मिसांव कामांत आसूं दे खंयच्याय संगतीन तो बिझनसांत आसूं दे कल्यांती आसूं दे ताच्या शेतांत यशस्वी जावंक ताका जाय जाल्यार ताका जाणवाय जाय. जर तर ताका जाणवाय ह्या गिन्यान ताका ना तो त्या शेताक खंयसर वचून पावा जाय की तो पावना. ताजें तें शेत खंय म्हूण ताका गुत्त आसा. ताका दृढ मोन आसा तरी पूण जाणवाय ना. त्या देखून आमी पळयता म्हणण्यांच्या पुस्तकांत 24 आनी 3 आनी 4 वाक्य म्हणटा जाणवया वरवीं घर बांदतात. समजुणे वरवीं तें थीर जाता. गिन्याना वरवीं तेचीं कुडां जिन्साच्या मोलादीक आनी सोबीत वस्तूंनी भरतात. जाणवया वरवीं घर बांदता न्ही मोगाच्यानो. खंयच्या वस्तू वरवीं घर बांदचें न्ही. घर बांदचें तुजें जिवीत बांदचें तुजो शेवट बांदून येवचो तुज्या जाणवया वरवीं जावन आसा. त्या देखून हांवें आनी तुवें हर एकल्यानी जाणवयाक म्हत्व दिसाय. शूज काडूच्या पयलें हांवें तुवें बूक काडूंक प्रयत्न करीत. कित्याक बूक काडून गेल्ल्या वरवीं म्हाका तुका वाचून जाणवाय येता. शूज काडून टिपटॉप तितलेंच जायत. बरें सुबीत उस्तोर काडूचें की हांवें म्हजे भितरली जाणवाय वाडय. भायल्यान सुबीत हांव व्यक्ती दिसलो तरी भितर बुंड भितर खंय ना तर कांय प्रयोजन ना. 2 दीस भायल्यान एट्रॅक्टीव दिसूंक पुरो पूण मनीस फेलियर जाता. मनशाक गरज जाणवाय. एकलो मनीस अस्खत आसूंक पुरो
कुडीन तो अस्क जावंक पुरो पयशांत तो अस्क जावंक पुरो पूण त्या व्यक्ती थंय पयशे ताका जाणवय आसल्यार जायतलो लोक येता जावंक पुरो तुमी थोडे पुरो राजकीय व्यक्तींक पळया तांणी कुडीन ते मुस्तू अस्कत तरी पूण प्राय जाल्या तांकां अस्कत काय पुरो आसा पूण ते जाणवून तूं त्या देखून जायते जण तांच्या फाटल्यान येतात कित्याक तांच्या फाटल्यान जाणवय आसा मोगाच्यान तांचे थंय जाणवय आसा आमी उडास दवरूंक जाय आमी चिंतूंक पुरो मुजे कडेन खंय पयशे व्हडले खंय खाले आहा मुजे कडेन मुजे कडेन खंय एक बॉडी बिल्ड बरी खंय आसा मुजे कडेन सोबाय ना मुजे कडेन घटमूट बॉडी ना मुजे कडेन तें ना मुजे कडेन हें ना खंयचेंय ना जाल्यार ह्या वेळा तुजे कडेन जाणवाय आसा लोक तुज्या फाटल्यान येता लोकांक तूं गरजेचो मनीस जाताय आनी त्या खातीर तूं यशस्वी व्यक्ती जावंक पावताय 18 म्हणण्याच्या 18 पयलें वाक्य म्हणटा हेरांत हांव वेगळो सरून जियेता तो निभां सोदता आनी कसली भूत ताका सांगल्यार तो रागार जाता मुस्तुबडी आमचे समुदाय अशेंत जाल्या आमी निभां सोदता हर एकाकी आमी निभां सोदता सोशल मिडियांत आमी भारी चुरूक जावंक पुरो वॉट्सअप फेसबूक या लिंक्डइन या खंयच्यान आमी मनशां आमची जाय तितली मनशां भारी चुरूक आसात तरी पूण कितें आमकां गरज आसा आमचे भितर जाणवाय कितें गरज आसा ती आमचे थंय मुस्तू अस्कत आसा मोगाच्यान उडास दवरी जाय एका एग्जामांत 35 मेळाचे जाल्यार आनी एकल्याक 28 मेळ्ळ्यात या एकल्याक 34 मेळ्ळ्यात एकल्याक 10 मार्क्स मेळ्ळ्यात एकल्याक 0 मेळ्ळ्यात पूण सगळी फेल ते फेलच 0 मेळ्ळो एकच 35 100 0 मेळ्ळो एकच पासाक खाली 1 या 2 मार्कांत उणें जावन फेल जाल्लो एकच त्या देखून इल्ली जाणवाय काडून कांय प्रयोजन ना यशस्वी जायचे जाल्यार हांवें तुवें सामान्य तरान बऱ्यांतली बरी जाणवाय जाल्यार मात्र हांव तूं शेवटाक व्हरून पावयता नांतर आमचो शेवट अर्देस रावता आनी आमी मोगाच्यान जिवितांत चलवता ह्या खातीर आमी उडास दवरूंक जाय आमकां प्रोसेस आमकां हें बदलावणाचें प्रोसेस जाणवाय जोडचें प्रोसेस आमी सदांच दवरी जाय जर तर तूं एक वांजेला विशीं सांगूंक अशें तें जर वांजेल तुवें वाचूंक जाय एक टिचर जावंक अशें जाल्यार तुवें बूक त्या सब्जेक्टा वयर तुवें थोरो आसा जाय जर तर खंय वाचूं ना जाल्यार खालें म्हूण जाता खंय जायना त्या देखून उडास दवरया आज 3 संगती आमी उडास केलो मुकल्या दिसांनी उडास करया पयल्यान पयलें आमी उडास केलें आमचो शेवट कितें त्या विशयेंत आमी जाणा जाय शेवट जाल्या उपरांत ताचेर दृढ रावप जाय कितले कश्ट येयल्यार कितले सोलवणी जाल्यार कितले जाल्यार तांदूळ दृढ रावन मुखार वचप जाय तिसरें आमी नियाळ केलो दृढ रावल्यार मात्र पावना बगार आमी जाणवाय आमकां जाय नाजाल्यार आमी शेवटाक पावना तर आयच्या दिसा हें आखेर करता आसतना आयच्या दिसाचें नियाळ आमी आखेर करता आसतना उडास दवरया जेजून आपल्या आवय बापायक सवाल केलें आनी तें सवाल भारी बरें आशिल्लें कशें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी नेणा आशिल्ल्यात ताणें उलयल्ल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना पळया तांकां प्राय कितली सुजेक प्राय कितली मोरयेक प्राय कितली आनी हो भुरगो कितें उलयता तांकां अर्थ जालें ना आज सबारांक तुमकां हें सांगता आसतना हें खालें गाय हांव इतलें पुरो आसा न्ही म्हाका कळ्ळें संगत जाता म्हणून तुमकां सवाल उपजोवंक पुरो हें खालें अर्थ आसा गे तूं म्हणून उडास दवरा मोगाचें न्हू शेवट जर तर आमी जाणा जावं सुकल्यां तर आमचें जिविताचो उद्देश जिवीत जिवचे हर एक घडी एक निष्प्रयोग जाता त्या देखून देवा लागीं आज मागया सर्वेस्परा म्हाका म्हज्या जिविताचो शेवट दाखय ह्या शेवटा कुशीन वचूंक म्हाका जाय आसलें धैर्य दी म्हाका दृढता दी म्हाका जाणवाय दी म्हूण मागया आमेन सर्गींच्या बापा आमच्या जिविताचो शेवट कितें जाणा जावंक जाय आसची पवित्रात्म्याची जाणवाय आनी बुदवंतकाय आमा सुमेस्तांक दिवन आशिर्वादसी म्हण मागता आमचे आत्मीक दोळे उगडापेकर
त्या मारिफात आमच्या जिविताचो शेवट जाणा जावंक आमकां कृपा दी. मोगळा सुमया समर्पण करता हांगासर हजर आसच्या प्रती एकल्याक तुज्या हातांत. तुजो दैवीक आत्मो आमचेर वतून आमकां जाय आसचे आत्म्याचें बळ फावो कर. तुज्या कुशे प्रमाणे जियेवंक कृपा दी आनी तुजो आत्मो आमकां सारक्या वाटेन चलोवंक आदार दिवचे. आमचे थंय सदांच रास करूं म्हण मागता. आमेन. सर्गींच्या बापा, समर्पण करता आमची दियेसीज. ह्या दियेसीजींत याजक जावन, धर्मभयणी जावन, मिशनरी जावन वावर करच्या हर एकल्यांक तुज्या हातांत आमच्या गवळी बापांक समर्पण करता. ह्या दियेसीजीचे मुखेलपण तांणी घेतलें आसता. तांकां तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन भर. तुजें योजन तांचे मुखांत्र जारी जावंक कृपा दी आनी लोकांक भावार्थ जिवाळ जावंक तूं तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत लाभय. समर्पण करता सोम्या आमचो देश आनी राज्य. ह्या राज्यांत सोम्या तुजें दैवीक हजरपण एकामेका थंय समान दृश्टेन पळोवचें तसलें वातावरण आसा कर. मुखल्या दिसांनी तुजें राज ह्या संवसारी स्थापन जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड आनी कितें वायट आसा तें हुमटून काड. बरेपण स्थापन कर. समर्पण करता सोम्या हर एका पिडेस्ताक तुज्या हातांत. आस्पत्र्यांनी चिकित्सा घेवच्यांचेर तुजी दया दाखय. बऱ्या भलायकेचें देणें तांकां फावो कर. तांणी सेमच्या वखदांचेर आशिर्वाद घाल. तांची जतन घेवच्या हर एकल्यांक तूं समाधान आनी संतोष फावो कर. हालेलुया 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 रबा शरबा बाबा 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 हालेलुया मशकरा बरा बरा बा हालेलुया 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 रबा शरबा बाबा बाबा हालेलुया 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 हालेलुया. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. 77 ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ 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 ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ
హల్లెలూయా జయ హల్లెలూయా 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 ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 सर्गींच्या बापा समर्पण करता शालम प्रेयर मिनिस्ट्री मुखांतर हांगासर तुका अर्गां स्तुती भेटोवंक हजर जाल्ल्या हर एका संध्याक सोम्या जेजू माध्यमा मुखांतर वीक्षण करच्या हर एकल्यांक आमचे लागीं मागणे विसरलेल्या हर एकल्यांक ह्या मिसा वावराक सहकार दितल्या हर एकल्यांक समर्पण करता सोम्या तुजो दैवीक आत्म बळदीक तरण ह्या घडये हर एकल्यांचेर देवय सोम्या पवित्र आत्म्याच्या देणे फळांचे अभिषेक पण तू आता फावो कर सोम्या हलेथीश्मा लरिश कलाई तरबा शरररररररा होली आत्मा 12 होली ग्रेस एरत्र 12 मगळ सोम्या हांगासर हजरस्य हर एकल्यांक सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्याचे शांत समाधान फावो कर सोम्या हलेथीश्मा लाई आल दूर शरररररररा हर एक तराची कळबडाची सकत जेजूच्या नामान सालुकाच्या हत्तमताने वाग्दान कर पळया सरपीजू आणि दुश्मनाचे सगळे बळ पायांतळ घालून मस्तूंक हांव तुमकां अधिकार दिता आणि ते तुमकां कितेंच बाधा करिशना म्हणल्या वाग्दान कर जे कितें आमच्या कामाक अडकळ जावन उबे आसा आमी तुजे लागीं आत्मीक तरान एक जावंक कितें अडकळ आसा ती आतां तुज्या आत्म्याच्या सत्तेन आणि तुज्या नावाच्या बळान आता मोड नसंदी म्हण मागता अरे शक्तला मायशरे हर एक आत्मा सोम्या परिशुद्ध तरण सांभाळून वरक हर एका व्यक्तीक कृपा दिवन आशीर्वाद सी सोम्या आले तिष्कला मार्ग धर शरररा एकल्याच्या काळजात बे आसा सोम्या आता ते हुमटून काढणं समाधान आणि धैर्याचो आत्मा ताका फावो करता म्हणटा लक्षात मायशरे तुझ्या हातात असची सकत सोम्या ती आता आमच्या हातात वर्गायसी सोम्या आणि ते हात तुझ्या महिमेच्या अभिषेकपणाच्या सक्तेन भरलेले हात जाऊन तुझ्या वावराचे हात जाऊन मातपाड कर म्हण मागता अरे त्रणेश्याला लेलेलेलेले शबक्तला मायशरर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 र
आता या जाग्यार वळून दिसो मी आल कर 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 का अरे री 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 अरे री 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 सोमी एक व्यक्ती आत्म्यातन आत्म्या कनेक्ट जावंक मागोन आसा आनी ताका ती सगळ्यात देव फाव करता म्हण बसयता ला शरी री 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 अरे ड्रामा शरी री 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 आले ली 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 शरा रा 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 थरे रे 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 शरा रा 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 एकल्याच्या कानांत दूख आसा सोमी आता ताका गुण कर हील करता म्हणटा रा बाव शर
शररे विशेष तरान ते कुटामता मागोन असा आला बा शररे 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 आले ले 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 शबा बाबा 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 शबा बाबा 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 आले ले 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 आले ले 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 एक व्यक्ती विशेष तरान कनिष्ठ असता आपल्या कामात एकदम लॉस जाऊन असं म्हणून सोमी आता तर प्लस करता प्लस करता प्लस 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 आले ले 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 शरररररररर आले ले 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 शरररररररर शररररररर शररररररर हालेलुया 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 अरे म शरररर 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 गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जेजू सगळा म्हणा गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जेजू आपोर जेजू आपोर जेजू दैविक स्पर्शन तुझ्या आपोर जेजू आपोर जेजू आपोर जेजू दैविक स्पर्शन तुझ्या आपोर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक शब्दान तुझ्या गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक शब्दान तुझ्या गुण कर जेजू हालेलुया 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 सगळा हालेलुया 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 Sumia mukarami asaw. आमचे दोळे आम्ही दंप्या या घडये तसं जेजूचे हजरपण या घडये आमचे मते आम्ही बघचे प्रयत्न आम्ही करूया जेजू म्हजे सांगता आसा म्हाका आयकूंक अशें येता ही बगणां घेवन सम्या मुखार आमचें जिवीत उक्तें करचें प्रयत्न आमी करया सम्याक आमी सांगया कितें घडोवन आसा म्हज्या जिवितांत सम्याक आमी सांगया म्हज्या जिवितांत कितें ह्या घडये जावन आसा कसली चिंतना म्हज्या मतींत घुंवन आसात खंयच्या रितीचें चिंतना म्हज्या मतींत आनी काळजांत घुंवन आसात म्हज्या जिविताची संतोष दादोसकायेची घडी म्हज्या जिविताची दूख बेजारायेची घडी सम्या मुखार आमी सांगया ह्या घडये सोमी आमकां हर एकल्यांक ताच्या कृपेची बेसांवां दिवंक आशेता आनी गळ जाय तर आमचें समर्पण सम्या मुखार आमी करूंक जाय सम्या आमी तुका समर्पण करता आमचें हर एकल्यांचें जिवीत आमचें वैयक्तीक जिवीत तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण करता आमच्या जिविताचे संतोष आमच्या जिविताचे समाधान दादोसकाय आमच्या जिविताचे कश्ट दूख आटेबिटे बेजाराय आमच्या काळजांत आसलेले विविध रितीची बोगणां आनी आकांत आनी भें आमच्या मतींत आसचे हर एक चिंताप आमच्या जिवितांत घडोवन आसचे हर एक रितीचें उणेपण अस्कतकाय सम्या ह्या घडये तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण करता जेन्ना हांव तुका उलो मारता तो म्हणटाय आपले हांव हांगा आसा त्याच त्या तुज्या पवित्र पुस्तकांत आमी वाचलेल्या आयकल्ल्या त्या भासवण्याचेर आमचें जिवीत आमी दवरूंक तुजेर आमची दिश्ट आमी दवरूंक सम्या हें समर्पण आमकां आदाराचें जावं
या समर्पणा मरिफात तुझा आशीर्वाद बेसावा आमच्या हर एकल्याचेर या घडये वळून येऊन दे म्हणून सोम्या आम्ही तुझ्या लागी मागता तुझे शिवाय जिनिये संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये उल्लास ना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये उसवड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय तुझे शिवाय जीने संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जीने उल्लास ना सोमिया तुझे शिवाय जीने उसवड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय समर्पण करता सोमिया ह्या घडये आमची हर एकल्याची कुटुंबा ह्या आराधनांत भाग घेवन आसच्या आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाचेर सोमिया ह्या घडये तुजी देस्त घाल आमच्या कुटुंबांत आसचे हर एक बरेपण तुज्या पांयां तळे मी समर्पण करता आमच्या कुटुंबांत मोग दादोसकाय एकवट आसा शांत समाधान तुवें आमकां दिलाय आमच्या बेसांत सरितीच्या आशिर्वादान सक्तेन तुवें आमकां भरलाय मोगळा जेसू आमच्या कुटुंबांत आसची अस्कत काय तुज्या मुखार आमी हाडटा मनास्ताप बेजाराई ना समजणी सोडतोड नातलेलें चिंताप हें सगळें आमच्या कुटुंबांत आसा आनी हाचे मरिफात सबार पोटी आमची कुटुंबां बेजारायेचो जागो जाल्यात ह्या घडये सोम्या आमची कुटुंबां तुज्या पांयां तळे आमी समर्पण करता आशिर्वादीत कर आमच्या कुटुंबांत तुझे हसरपण येवन दी आमची कुटुंबां बरी जावं दी तुज्या बेसावांनी भरलेली जावं दी भगवंत कुटुंबां बरी जावं दी सोम्या तुजो आशिर्वाद आम्हा हर एकल्याच्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्यां बाळांचेर आमच्या पतीचेर पत्नीचेर आमच्या घरांत वस्ती करतल्या हर एकल्याचेर वत आमच्या कुटुंबांत तुझे सदांच हजरपण आसून दी आमची कुटुंबां तुका देवाची बेसावांनी भरलेली तुझ्या आशिर्वादांनी भरलेली मरियमायेच्या संगतपणान भरलेली जावं दी म्हणून ह्या घडये सोम्या तुजो आदार तुजो संगत आमी आशेता काळजांता तुका अर्गां दिता कुटां मोजे तुका आज भेटयता काळजांता तुका अर्गां दिता कुटां मोजे तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता समर्पण करता सोम्या ह्या घडये हर एका पिडेस्त भाव भयणी मगळा जेसू ह्या वेळार सोम्या तुजो सांगत आमी आशेता ह्या घडये सोम्या तुज्या पांयां तळी समर्पण करता पिडेस्त भाव भयणी खातीर सर्व विविध रितीच्या पिडीन कश्टनासच्या हर एका व्यक्तीक सोम्या ह्या घडये तुज्या पांयां तळे आमी समर्पण करता दैवीक वैस्त जावन आसाय तुझे मरिफात भलायकी लाभता तू जावन आसाय आमचो जीवदातार तुवें तुज्या सारक्यासो आनी स्वरुपायसो जावन तुवें आमकां रचलाय तुजो सुस्वास आमच्या कुडी भितर तुवें घालाय जिवीत आमकां दिलाय सकत आमकां दिलाय पूण मोगळा जेजू मनशाच्या अस्कतकायद्वारे आमच्या पातकाद्वारे आमच्या उणेपणाद्वारे पिडा शिडा या संवसाराक आयलेली आसा ह्या घडये सोम्या ह्या पिडेतून आमकां सांबाळ ह्या पिडेतून आमकां राखून व्हर आमच्या अस्कतकाय उणेपण पयसांव दी विशेष करून आमच्या कुडींत तुजी दैवीक सकत वळाशी कर तुज्या पवित्र काळजाक आमी मान करता आसतना त्याच पवित्र काळजाता देंवता ते रगत आमच्या कुडीचेर तूं शिंपडाय आमच्या शिरांनी ते पवित्र रगत वाळोवन दी आमच्या कुडीच्या हर एका विश्वानी ते कुडी तुझे बला मळादीक रगत वाळोवन दी आमच्या कुडींत तशें घाई थांबय आमच्या कुडींत तशें
अस्कत काय तांबय आमच्या कुडींत अशी पिडा शिडा तू गुण कर या दुखीतावन या बेसारायतावन या निरासपणातावन सोमिया हर एक पिडेस्ताक तू बचावी दी भलायकी दी सांगात दी बुजवण दी म्हूण सोमिया या घडये तुझे मुखार कलतेपणी आमी मागता तूंच पावो म्हाका तूंच पावो तूंच म्हज्या जिणेचो दिवो तूंच पावो म्हाका तूंच पावो तूंच म्हज्या जिणेचो दिवो जीव दिलो दावडोन काळो बुरबुशाचें कीन फांको जीव दिलोय दावडोन काळो बुरबुशाचें कीन फांको तूंच पावो सोम्या तूंच पावो तूंच म्हजे वाटेक दिवो तूंच पावो सोम्या तूंच पावो तूंच म्हजे वाटेक दिवो या घडये सोम्या आमच्या वैयक्तीक गरजो तुझ्या पांयांतळे आमी मौनपणी हाडटा मोगाच्या इश्टानो जेजूचो आदार आमकां हर एकल्याक गरज आसा जेजूची मजत आमकां हर एकल्याक गरज आसा या घडये आमची मागणी आमची विनवणी आमची तेसांव आमची दूख आमचे आटे विटे आमचे कश्ट बेजाराई सगळे सोम्याच्या पांयांतळे या घडये समर्पण करया सुमिताच्या कुरपेची बेसामां आमचेर वतूंक आशेता आमचे समर्पणा मरिफात सोमी आमच्या जिवितांत येवन दी आमचे जिवितांतले कश्ट ते सुसून व्हरच्याक आमच्या दिसपट्ट्या जिविताची कुर्सावाट आमी सलच्याक आमच्या कांदा वयर तो कुरीस घेवन आमी ताचो पाटलाव करच्याक सोमी आमकां या घडये ताच्या कुरपेन आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून सोम्याचो आदार आमी मागून घेवया Sălbon mecea ăscăt mișlea Babarta ce-mi boltivea Să-și bapa Tăci-mi puta Ulla-sani stutiza Potvi mai masă-sta Sita, tu cadogancia spirita, sama samina varta. Amen. ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणे सफळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता निराश करता ससनाच्या ससनाक Amen.